होय, ह्या म्हयन्यान वन महोत्सव ऑल ओव्हर इंडिया आम्ही सेलिब्रेट करता. तुम्ही आयज काल पळयला आसतले चडशे हिंगासर डिस्ट्रक्शन जावन झाडां आमचे दोंगर काबार जाल्ल्या. ते डिस्ट्रक्शन करचे आमच्या गांवचे कोण जावन भायले, सो लोकांक मागीर अर्ज केल्ले थंय झाडां वाडून लोकांक सांगले आहा झाडां वचून लावची. जाता तितले आमच्या कालावडचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती आमची ग्रीन करून दवरची म्हणून. झाडांचो वालो केन्ना कळलो लोकांक, जेन्ना कोविड टायम येयलो तेन्ना लोकांक ऑक्सिजनाची गरज पडली. ही झाडां आमकां फ्री ऑक्सिजन दिताले तेन्ना लोकांक खूब जाणांक दोळे उकडले आनी लोकांक आमकां खूब बरें सांगत बाबा तुमचो झाडाचो प्रोग्राम केन्ना करता रे, की आमकां झाडां जाय. सो ते लोकांचे कन्सिडरेशन करून लोकांचे उतर हे करून आयकोन आमी झाडांचे डिस्ट्रिब्युशन केला. आम्ही डिस्ट्रीब्यूट केला अराउंड 8 व्हरायटीज ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूट केल्या. मँगो आमला मागीर चीज मागीर दुपाचे झाड बेल लिमे हायबिस्कस आणि पेपर प्लांट्स आनीक आमी ह्या फुडें थोडेसा आनीक प्रोग्राम करपाचे आहा. सो आमी वी हॅड अराउंड 500 to 600 प्लांट डिस्ट्रीब्युटेड टुडे आनी रोखडीच विदीन मिनिट्स काबार जाले. ते लोक खूब एकठांय जालो आनी लोकांनी खूब सपोर्ट दिला. हेजे दाखोवंक दिसता कितें लोकांक एक इम्पॉर्टन्स झाडां वरवीं कळ्ळां म्हणून. सो दे आर कमिंग लार्ज नंबर्स टू कलेक्ट द प्लांट्स एंड दे वांट सम मोर, सो वी आर गोइंग टू अरेंज फॉर देम. आयज आमी कलंगूट ब्लॉक तर्फे जी झाडां वाडपाचो जो कार्यक्रम दवरलेलो, आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आयज आमचे आल्दोना मतदारसंघाचे आमदार एडवर्ड कार्लोस पेरेरा उपस्थित रावले. त्यांच्या हस्ते ही झाडां विस्तरण जाली आणि तेणीच आमकां ही झाडां दिल्ली आणि तेणी सांगलेले आसा जी कमी पडत जाल्यार आनीकूय लोकांक दिता म्हणून. ही झाडां वाटल्या की कालांगुटान ग्रीनरी मेंटेन करपा खातीर तेन्ना लोकांची न्ही मागता की आनीकूय जी झाडां येवपाची आसा की आमी कॉन्टेक्टान रावात, तुमी ती येता तेन्ना आमी तुमकां दिता. दुसरे हा परतूय आनी एकदा कार्यक्रम आमचो जावंक शकता. हो व्हडलेशें आनी सांगपाचें कांय ना, पूण हेच्या फुडें जे परत जातले तेन्ना आमी तुमकां परत इंटिमेशन दिता आनी परतूय आपयता. तो is also there. मागीर आमचो लॉरेन्स आसा, who is the block president, विवेक डिसिल्वा, राजन कोरगांवकार आनी सगळे आमचे ब्लॉक काँग्रेसीचे आशिल्ले हांगा. आनी लोकांक प्लांट्स दिले ते प्रमाणे हांवें पासून सांगले कसले पिन्साचे प्लांट आनी कसले उपयोग कित्याक थोड्या लोकांक खबर ना. आनी आमचे प्लांट्स जातात ते आमचे झाड जातात ते कितून बेनिफीट घेवपाक जाता ते पासून सांगला. सो ही रिस्पॉन्स आशिल्ली ते हांव खूश जालो की भरपूर लोक आयले आनी रोखडे प्लांट्स वचपाक गेले. आमकां चान्स मेळना फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करपाचे, ते सगळे लोक प्लांट व्हरताले. हांव खूश आहा कित्याक लोकांक उमेद आहा रोवपाक आनी पळोवपाक तेंचे झाडां आनी युजफूल आहा ते यूज करपाक. आनी हांवें तेंकांय सांगलां शॉर्टफॉल जाल्यार पासून हांव आनी धाडटलो आनी हांव तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमगे एक हें आसा की आमचे गोंय सांबाळपाक, गोंय ग्रीन दवरपाक आनी स्पेशली कालांगूट इतले डेव्हलपमेंट जालें ते आमकां आतां पुरो ते जस्टीस म्हणलें तेशें थिंगाय पुरो. सो आमी आमची ग्रीनरी साल्वार करपाक जाय. ग्रीनरी ना जाल्यार तुमी जाणा सगळे सगळे दुसरे इफेक्ट येतात लोकांक त्रास जाता. सो एश कोन्न आमी लोकांक आदार दितले आमचे गोंय सांबाळपाक आनी गोंयची ग्रीनरी दवरपाक. नमस्कार नरेंद्र बाब, आयज एज अ काँग्रेस लिडर कलंगूटचे तुमी आसा. सो आयज कसलो प्रोग्राम आसलो आयज हांगासर आनी कित्याक? हो आमचो कलंगूट काँग्रेस प्लांट डिस्ट्रीब्युशन हांगा प्रोग्राम आसलो. एक स्तुत्य कार्य अशें आमचे कलंगूट कमिटी तर्फे हांगा घडलेलें आसा. तुमकां दिसता वेगवेगळ्या प्रकारची हांगा झाडां आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्ली आसा. आमचे MLA कार्लोस बी येल्लेलो आसा हांगासर आनी खूब गर्दी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा. तुमी पळयतात हांगा खूब गर्दी चल्ल्या. हे आतां पळय तुमी वचत थंय पळयतात डिस्ट्रक्शन चल्ला तेन्ना चड लोकांनी झाडां लावची असो प्रयत्न आसा आमचो पासून. आनी आमकां रेनफॉल डेफिसीट बी जाल्लें आसा सद्या गोंयांत. तुमी जाणा 36% डेफिसीट सद्या टील डेट. तर हो रेनफॉल आता कमी कित्याक जाता, कित्याक ती झाडां सगळी डिस्ट्रॉयड जाल्ली आसा आनी ही झाडां आमी आनीक लावंक जाय, वाडोवंक जाय. तेकाच लागून हो असो कार्यक्रम आमी हांगासर थरयल्लो आसा करपाचो.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.